IIT सांग्यात हाडपा फाटल्यान जर म्हाजो स्वार्थ आसलो वा कसलेय गुड्डुलसांव आसले जाल्यार पायक देवान म्हाका बुद्ध शिकोवची अशें विधान सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय सांगता. तशेंच IIT सारख्या प्रकल्पाक लोकांनी तेंको दिवचो अशी मागणी फळदेसायान ह्या वेळार केली. IIT प्रकल्पा खातीर सांग्यार शुक्रारा मार्केटिंग करपा खातीर आनी मार्किंग करपा खातीर मंत्र्यान अधिकाऱ्यां सयत पळोवणी केली. त्या वेळार मंत्री उलयतालो. तुम्ही हे जे लोक सरकाराच्या जो प्रकल्प IIT सारको एक एज्युकेशनल ग्रीन प्रोजेक्ट येता त्या प्रोजेक्टाक जेन्ना विरोध करपाक हांगा येतात तेन्ना हे स्ट्रक्चर तुम्ही पळयतले हे आतां डिमॉलिश केल्ले स्ट्रक्चर. हे जे लोक शेतकरी म्हणटात आपलो एक खोपटी घालतात ही चुट्टांची जावं तेजेर पत्रे घालतात किंवा प्लास्टीक घालतात आनी एक 3-4 वर्सां जाले नंतर कोणाक तरी आउटसायडर हांकां ह्याच लोकांनी विकले. ही जमीन जी सरकाराची आसा थंय येवपाचें हटमेंट घालपाचो आनी कोणी तरी गिरायक पळोवपाचें ती जमीन तो प्लॉट ताका विकपाचो परत ती खोपटी हालोवपाची ताजी दुसरी शेजारा वचपाची 2 वर्सांनी आनी एक गिरायक पळोवपाचें अशे तरेचे हो वेव्हार चल्लेलो आसा. कांय लोक म्हणटा की आमकां जळवाक हें जाय हांगा जळोव खंयच्यान मेळटलो मागीर तुमकां एकट्याक पेद्रूक जळोव जाय म्हणून IIT सारको प्रकल्प आमी दुसरे कडेन व्हरया. हांव लोकांच्या जे रॉंग परसेप्शन आसा ताजे खातीर आसा. म्हजी विनंती आसा तुमी सगळे मिडिया आसा हांगा तुमी सगळो टूर करात हातून भितर आनी म्हाका शेवटाक सांगात शेतकऱ्यांची शेतां खंय आहात खंयची हाजेर. आतां तुमी हें जर झाड पळयलें जर जायत ही खंयचीय झाडां घेयात तुमी हे एक एक झाड म्हाका दिसता 20 वर्सांच्या पयलीं हाची वाडच जायना ती ड्वार्फच उरतात कारण ही फर्टायल लँड ना ही खडकाळ जमीन आसा. हांगा शेतूय केल्यार पिकना आनी हांगा कितें रोयल्यारय उगवना. म्हणूनच तर 50 वर्सांक हे कोणी मारलेंच ना. आयज तें पळयता आमी की हांगा झाडां वाडनात. एक नापीक जमीन हांगा आसा ती जमीन IIT सारख्या बऱ्या शैक्षणीक प्रकल्पाक मेळटा जाल्यार हो गोंयकारांनी विरोध करपाक जायना. हांव त्या खातीरच सांगता जे कोणाकय कॉमेंट हाजेर करपाचे आसा खुबशे लोक भायल्यानसान कॉमेंट कोण इंग्लंडाच्यान करतात लंडनांतल्यान करतात तांणी केन्ना आयले जर जाय जाल्यार हांगा पळोवचें खऱ्यांनीच अन्याय जाता जर जायत हांव आमदार म्हणून ताची जबाबदारी घेता. कोण म्हजेर घाराणी घालतात कोण तरी हांगा कितें तरी करून सोडटात कोण रोट घालतात. देवाक जर जाय आनी सांगेचें भल्ली जावपाचें आसा. आयज हांव देवळान वचून आमचो राखणदार देव पायक देवा कडेन आसा श्राप घालतात की पायक देव म्हाका दाखोवन दितलो. म्हणजे एकच आसा कितेंय जावं न्ही म्हजो जर स्वार्थ आसा हांव जर अप्रामाणीक आसा आनी म्हजी तरी घोडबंगाल कितें आसा जर जायत पायक देवान म्हाका अद्दल घडोवची म्हणून हांवें देवा कडेन घारण घाला. हांव जर स्वच्छ मनान लोकांच्या कल्याणा खातीर आनी सांगेच्या उदरगती खातीर करता जर जायत जाल्यार म्हाका आशिर्वाद दिवचो.